एज अ डॉक्टर आणि आज आमची टीम ही रात्री दिवस काम केल्लें आसा. केसीस तशें पळयल्यार आमचे कडेन सांकवाळ केसीस जुवारीनगर कंटेनमेंट वाडपाक लागल्यो, कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो. ह्या मार्फत आमी तें टेस्टिंग स्टार्ट करून लोकांची जी सय आसा ताका कसलीच कंप्लेन येवची न्ही जुवारीनगराच्यान ओर आमचे सांकवाळ जो म्हाजे बाकीचे विलेज 9 विलेज आसात, जावं ती विलेज पंचायत कोर्ताली आसूं दी, केलोसी आसूं दी, सांकवाळ आसूं दी, वेर्ना, नागवा, चिकाली, बोगमोळो हें आसून जे आमी पंचायती मार्फत काम केल्लें आसा. सो बेगी आयज जो 2 ऑक्टोबराक आमचो फादर ऑफ नेशन ह्या दिसाक तांच्यांनी विलेज पंचायत सांगपाच्यान आमच्या कामाची म्हाजी तशीच म्हाजे कर्मचारी स्टाफ ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोताली तोखणाय केल्ली आसा. तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बिकॉज ऑफ देर सपोर्ट आय कूड वर्क. विदाउट पंचायत वी कान वेदर इट इज अ सॅनिटेशन, वेदर इट इज अ वेक्टर डिजीज, एनीथींग. आनी हे एज अ पेंडेमीक जशी जी सेन्सिटीव इश्यू आशिल्लो पब्लीक कितें करपाचें हें नाशिल्लो तांकां मार्गदर्शन करपाक आमचे तरेन कितें वचप पंचायतला तांकां मार्गदर्शन करप सो दॅट एक काम एक टीम कशी आमी काम केल्लें आसा. तोखणाय करता हेची पंचायत सांकवाळची खरोखरच टायमार तांच्यान म्हाका आदार दिल्लो आसा आनी हें काम करप मॅसेज will go to all my staff so that we work more. This energy we are getting blessings we are getting from the panchayat members or citizens of Sankwal, so that tomorrow I'll be passing my message to my workers so that we work together. त्याचो सत्कार म्हणल्यार तेगे टोटल स्टाफा सत्कार. कित्याक जेन्ना पळय लिडर आसता, लिडर जे प्रमाणे गायडन्स दिता ते प्रमाणे आयज ती हेल्थ सेंटर जे आहा कुट्टाळी सारकें फ्लरिश जाल्लें आहा. कुट्टाळी ते जे स्टाफ आहा ते लोकां जे प्रमाणे ट्रिटमेंट करता, जसो हो डॉक्टर लोकां मदीं 24/7 आसता ते प्रमाणे तेवूय लोक थंयचे काम बरें करता कित्याक हेगे गायडन्सा वयल्यान. आनी ताका लागून आयज आमी तेजो सत्कार केल्लो आहा आनी आमी रेजोल्युशन जे पास केलां ते आमी मुखार गव्हर्मेंटाक धाडटले की गव्हर्मेंटा तर्फे हे डॉक्टर सुकोर काद्रूस आहा तेजो बरो उचीत सत्कार करचो, ताका बरो वयर पोस्ट दिवचो जेणे करून हो एबल्ड डॉक्टर, काबील डॉक्टर जाका कॅपेसिटी आहा. आयज 9 पंचायत तो हँडल करूं शकता. टोटल साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा सुद्दां हँडल करूं शकपाक कॅपेसिटी तेजे कडेन आहा आनी 24/7 काम करता. तेन्ना अशें दोतोरा सरकारांनी नांवाजचो आनी ताका खंय तरी बरे हेजेर ताका पावंड्यार पावयचो ही आमच्या सगळ्यांची आसा. आनी हेणे करून जे लोकांची सेवा जो निस्वार्थपणान तो सेवा करता, खंयच्याय टायमा जर फोन मारलो तो फोन उबारता आनी ताका रिप्लाय करता. हे सगळे मेंबर जे आमचे प्रत्येका मेंबरा तोंडांतल्यान तेंच उतर आसतलें, लोकांच्या तोंडांतल्यान तेंच उतर आसतलें. तेन्ना असो दोतोर आयज आमी तेजो ल्हानसो सत्कार केल्लो आनी ह्या सत्कारा वयल्यान म्हाका दिसता मुखार ताका बरें एक हें मेळटलो, ताका काम करपाक उर्बा चड येतली, ताका स्टाफाकय काम करपाक उर्बा येतली. इतल्या लागून आमी तो सत्कार दवरलो. आमी कितें केल्लें, आमी आमचें पंचायत घर आशिल्लें तें हेल्थ सेंटराक दिलें. आयज तें हेल्थ सेंटराक दिले नंतर आयज तेजो असो उपेग जाला की जो लोड कोर्तालीम PHCचेर पडटालो तो आयज सांकवाळचेर डिवायड जालो आनी सांकवाळचेर डिवायड जावन कोवीड पेशंट जितले आशिल्ले जे टेस्टींग म्हणा आनी कितें म्हणा सगळे हांगसर जावपाक लागले. सो तेणे करून तो प्रेशर थोडो कमी जालो. मानता जुवारीनगर सारके एरिये पॉप्युलेशन चड आहा, जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-16 हजार सुमार पॉप्युलेशन आहा. ते एरिये हॉस्पिटल हे जायच्या काळानुसार ती गरज आहा. थंय एक हेल्थ सेंटर जावपा जाय. हेल्थ सेंटर जावपा लागून प्रत्येक जाण पॉलिटिशियन आपले प्रमाणे तयारी करता. पूण आतां आमी पंचायती हेल्थ मिनिस्टरा मेळून पंचायती आमी वचोन थंय एक प्रपोजल एक दिता जेणे करून थंय एक हेल्थ सेंटर जावचें.